मोगाच्यान गेल्या त्या 25 वर्सांतावन जेजू बाळकाचें फेस्त आमी आचरण केलां. ह्या वर्सा ह्या फेस्ताक आनी नोवेनाक सर तयाराय आमी केल्ली ती तुमी जाणा आसात. पूण कोवीड कारणा निमती आनी सरकारान दिल्ल्या त्या गायडलायन्सा निमती हें फेस्त अनिर्दिश्ट अवधीक आमी मुखार गेले. पूण आतांची परिस्थिती पळयतना हें फेस्त आदल्या वर्सा जशें विजृंभण रितीर आचरण करूंक आमकां जावचें ना म्हणून आमकां भोगता. त्या देखून आदली आनी पोरणी आमची संप्रदाय मोडी नासतना ह्या वर्सा जानेवारीच्या 14 तारखेर जशें गेल्या त्या 25 वर्सांतल्यान आमी आचरण केल्लें बरींच जानेवारीच्या 14 तारखेर जेजू बाळकाचें फेस्त एका दिसा खातीर आमी आचरण करतले. तुमची भलायकी आमकां भोव गरजेची आनी तुमची भलायकी सांबाळचें आमची नैतीक जबाबदारी जावन आसा. फेस्ताची मिसां ह्या परी आसात. सकाळीं 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार कन्नडा भाशेंत, 9 वरार कोंकणी भाशेंत आनी फेस्ताचे मीस सकाळीं 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत, 11:30 वरार कोंकणी भाशेंत, 1 वरार दनपारां कोंकणी भाशेंत, सांजेर 4 वरार मलयाळमांत, 5 वरार इंग्लीश भाशेंत आनी फेस्ताचे निमाणे मीस आनी फेस्ताचे मीस सांजेर 6 वरार कोंकणी भाशेंत आसतले. फेस्ताच्या प्रमुख मिसाकच राखून रावनासतना तुमच्या वेळा प्रमाणे आनी संदर्भा प्रमाणे गर्दी नासतना खंयच्याय जाल्यार एका मिसाक येवन बाळक जेजूचें फेस्त आनी बाळक जेजूचे आशिर्वाद जोडूंक आमी तुमकां सर्वांक आपोवणें दिता. भलायकी सांबाळा. येवच्या वर्सा परत मेळया. भोव विजृंभणेन जेजू बाळकाचें फेस्त आचरण करया. बरें मागता.